पर्यटकांनी केल्ल्या खंडणी वसुलीच्या कागाळी उपरांत मुरगांवचो पुलीस उपअधीक्षक गुरुदास कदम हांणी रेंट अ कार ऑपरेटरांक खर शिटकावणी दिल्या। तांचेर खर कारवाय करतले अशेंय तांणी सांगलां। मजगतीं प्रश्न सुटावे करपा खातीर संघटना स्थापन केल्या, तशेंच आतां फॉर्म 5 सक्तीचो केला। हाका लागून कस्टमरांक सगळे नेम आनी अटी खबर आसतल्यो अशें ऑपरेटरांनी सांगलें। तशेंच कस्टमरांनी सोरो पिवन गाडी चलोवची न्ही असोय सल्लो तांणी दिला। आमी आयज ते रेंट अ कार रिलेटेड लोकांक आपयल्ले जे कोण ऑपरेटर्स आसा तांकां आनी तांकां ते कोण असिस्ट करता ते भुरगे रेंट अ कार। सो आमकां खुबशे कंप्लेंटी रिसीव जातात, ऑनलायन कंप्लेंट्स बी, जे पॅसेंजर भायर वतात ते एक्स्टॉर्शनाचे बी कंप्लेंट्स फायल करतात की रॉंग चुकीच्या पद्दतीन तांचे कडेन पयशे घेतले, तांचे डिपॉझिट्स तांकां दिवना परत। आणि आमच्या लक्षात येता की जेन्ना पॅसेंजर येतात आणि गाडी रेंट अ कार हायर करतात आणि वता आसतना तांकां तांचे डिपॉझिट मेळना विथ मायनर डॅमेजीस बी अशें कितें तांचे हे करता आणि हेल्पलेसनेस सिच्युएशन अशी जाता की फ्लायटाचो टायम जालो ते आनी फुडें आनी परस्यू करपाक पावना तांचे डिस्कशन आनी आर्ग्युमेंट आनी ते वयता आनी भायर मागीर गोंया बद्दल एक ते नांव इमेज पिड्यार करतात की हांगा तांकां एक्स्टॉर्शन जालें अशें। सो एक्चुअली प्रॉब्लम कितें हे आमकां डिस्कस करपाक आसलें आनी अशें जर जाता जे अननेसेसरी जर तांकां पयशे एक्स्टॉर्ट केल्ले वता तांचे कडेन जाल्यार ते तशें करपाक जायना आनी तशें जाल्यार आमी फुडें लिगल एक्शन घेतलें। एक तांकां वॉर्नूय करपाक जाय आसलें की एक डिसिप्लीन मेंटेन करा तुमची आनी लोकांक नाक त्रास दिवप ना की एक्चुअली रेंट कारान आपल्या ऑफिसांतल्यान ऑपरेट करपाक जाय। बट तातूंत एक क्लॉज असोय आसा की खंय रेंटल पॅसेंजराक जर खंय गाडी जाय थंय तांकां ती सर्वीस प्रोवायडूय करपाक जाय, पिक एंड ड्रॉप म्हूण तांकां असो स्टँड ना हांगा। सो जेन्ना ते हे दाबोली एअरपोर्ट पुलीस स्टेशन जे आमच्या सब डिव्हिजना अंडर येता, सो हे रेंट अ काराचे स्टँड जावन पडपाक जायना। आनी कारण हांगा जे लिगली जे फेअर आपले हे बी फीज बी भरून जे टॅक्सी ऑपरेटर्स जे असोसिएशन्स बिझनेस करतात सो ते त्यांच्या बिझनेसाच्या आड येवपाक जायना जे इलिगली जे बिझनेस करून, म्हणून एक स्ट्रीमलायन करपाक जाय। आनी हांवें म्हजे कोण सबऑर्डिनेट्स आसा प्लस ट्राफीक आसा, ट्राफीक सेल दाबोली तांकांय सांगलां की हे तुमी ट्राफीक डिसिप्लीन स्ट्रीमलायन करात। खुबशे लोक जे वता ते सगळे जाण कंप्लेंट करपाक पावना, जे कंप्लेंट्स आमकां पावता ते खूब कमी, थोडेच लोक कमी करतात। सो हांवें तांकां सांगलां की जेन्ना हे कंप्लेंट्स येता तेन्ना ते मागीर तांचे पयशे कितें दिवपाचे आसा ते दिता किंवा तांचे एमिकेबल सेटलमेंट जाता आनी हे इश्यू क्लोज डावन जाता। बट सगळोच लोक तुका जो कोण डिप्रायव्ड आसा तो कंप्लेंट करपाक पावना। सो बेसिकली जर एथिकली जर बिझनेस करत जाल्यार हे कंप्लेंट्स येवपाचो प्रश्नच ना। जे 29 कंप्लेंट्स जे आयल्या आमकां ऑनलायन, सो इट इज क्वायट अलार्मिंग। सो खंय तरी हातून बारीक लक्ष घालपाची गरज आशिल्ली, म्हणून हांवें पर्सनली हातून आयज मिटींग घेतल्या की पॅसेंजरूय चुकता, पॅसेंजरा कडल्यानूय हे जाता आनी चुकीची केस दिल्ली वता। ऑपरेटर्स जेन्युअनली हे आसता, सो आमकां तितून इंटरव्यू करून आमी प्रत्येक हितून पळोवचें पडटा कोणाची चुकला कोणाची चूक हे आसा। आम्ही म्हाका दिसता फ्रॉम लास्ट 6 मंथ जाला हे इश्यू आमच्या एडिक्शनूय आमी सिरियस घेतला एज अ रेंट अ कार लायसन होल्डर्स। सो 10 लायसन होल्डर्स आहा आनी एक एसोसिएशन केल्ले आमी ऑल गोवा रेंट अ कार ओनर्स एसोसिएशन। सो आमी इश्यू कितें आमचे हे पळय अनवॉन्टेड हायजेक आसा, स्पेशली हांगा चडशे म्हाका दिसता एअरपोर्टार चड जाता हे दाबोलीम एअरपोर्टाचेर जावं हे शॉर्ट पॅन्टीन या आनी कितें बरें दिसना एअरपोर्टांचेर। जेन्ना गेस्ट लँड जाता तेन्ना एक पॉयंट ऑफ व्यू कस्टमराचो न जाल्यार पडटा बरें दिसना। सो एक सगळे क्रॅकडावन करूंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता जो ओनर आहा रेंट अ काराचो तेणी आयडी आपल्या ड्रायव्हराक कंपल्सरी करूंक जाय थ्रू एसोसिएशन। आयडी करूंक जाय कंपल्सरी, तेका सांगूंक जाय वेल ड्रेस आहा आनी जे फॉर्म 5 आहा ते म्हाका दिसता कंपल्सरी भरूंकूच जाय। ते कस्टमराक खबर आसूंक जाय टर्म्स एंड कंडिशन कितें आहा जेन्ना गाडी एक रेंटाक घेता पळय तेन्ना। आनी आमी आतां कितलेच म्हयनेच जाला की एवरी मिटिंगेक आमी सांगता की आतांय हांव परतून थ्रू प्रेस सांगूंक सोदता ज्यो गाडयो तुमी रेंटाक दितात प्लीज भुरग्यांक सांगता सगळे ड्रायव्हर असो डिलिव्हरी बॉय असो ओनर असो गाडी दिता आसतना कस्टमर एका सांगात प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्रायव्ह, रॅश ड्रायव्हिंग मत करो। गोवान सद्याक एक्सिडंट वाडलेले आहा पळय आनी आयज आमी आमकां एसपीन आपयल्ले तोच पीआय आहलो जॉन्सन। सो आमी तांकां आमच्या सायडीचे ज्यो डिफिकल्टीज आमी फेस करता ते आमी ताका सांगला। तेंच्यांनी आमकां सांगला की आमी कशें बिहेव करूंक जाय, कशें ट्युरिस्टा कडेन वागोवंक जाय पळय थंय।